भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज सांवडेता. आनी आयच्या वद्यावराक आमी किरीत भाशेन आमच्या आवयच्या देण्या पासत देवाक दिन वाचतले हांव. आनी ह्या दुयेंसाच्या काळांत आमी आसतना दर एक घोराबो आमची फिरगोजेंतलो, दर एक कुटुंब आनी दर एक वांगडी आमी मारये वरवीं जेजूक संस्कार केल्या. हे वरवीं आमच्या काळजा मनांतली भिरांत राख आनी सांबाळ दर एकाक ह्या वायटांतली आमकां निवार म्हणून आमी जेजू लागीं मागुया. हे वेळार त्याच देवाक उड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर जातलो. हाका सगलीं आमी दिमी घालून आमी येवकार दिवया आनी गीत घेवया गायनाच्या चेल्यार A35. तुजे सोरशीं आयल्या हांव दुनिया, ओपूंक तुका आर्गां मोहिमा. घाल तूं नदर दुनिया, आमा सोमेस्तांचेर तुजी काकुळतीची. हे वेळार त्याच दुनियाक आमच्या भावार्थान आनी सगले खालतिकायेन मान बागोवन नमस्कार करुया. सोमिया जेजू, हे वेळार तुका रूप रूप भोगूंक आमी शकना. आमच्या घरांनी रावन ह्या जाग्यार रावन सायबा तुका नमस्कार करता. तूं आमचो धोनी, आमी तुजी चाकरां सायबा. तूं आमचो रोसनार, आमी तुजी रोसना सायबा. हें ओळखून घेवन सगल्यो अशोकतायेन खालतिकायेन आमी तुका नमस्कार करता. तूंच आमच्या जिविताचो, आमच्या गोऱ्याब्याचो धोनी. हे वेळार तुकाच आर्गां दिवंक, तुजीच मोजोत मागूंक, आमचे गोराबे तुका संस्कारूंक सायबा आमी एकठांय जाल्या. हे वेळार तुजी दयाळ दिश्ट आमच्या सोमेस्तांचेर तूं घाल. थोड्यो घडयो दिमेरूच रावन तुजे हुस्के कोती, तुजी आर्गां त्याच जेजू लागीं दवर. तुका आनी म्हाका आयज मेरेन सगल्या ह्या वायटांतल्या दुयेंसांतली आमकां निवारल्यात.
आमचे गोराबे सुरक्षीत सांबाळल्यात ताका आर्गां ओंप. तुज्या भुरग्यां बाळांक, गोरकाराक, पुतांक परदेसान सावन तुजे विंगे दापयल्यात. एक फामील कशी ह्या दुयेंसाच्या काळान एकवटान जिवंक, सांगातान रावंक जाय तें कितें बरेपणां एकामेका वरवीं आमी अनुभवल्यात. हे वेळार ह्या सगल्या बरेपणा पासत तुका आनी म्हाका हो संवसार पळोवंक एक बरी आवय फावो केल्ली. ती आवयन जाय तें कितें तुज्यान म्हजे पासत ह्या संवसारान सॅक्रिफीस केल्यात. कोश्ट दूख आपलें पळयनासतना तुजे पासत म्हजे पासत वावुरल्या. ही तुज्या आवय पासत देवाक आर्गां दी. बाबा मोगाडा, ह्या गांवांत आशिल्ले दर एक कुटुंब, त्या कुटुंबांतली दर एक वांगडी सायबा तांच्या जिविताच्या देण्या पासत आमी तुका आदीन वाचतां. आयज मेरेन तुवें आमकां राखल्यात आनी सांबाळल्यात सायबा. जावं दर्याच्या पोटार काम करतना, रस्त्यान येता वेताना, दर एक आमचें पावल उबारतना, ह्या दुयेंसांतली वायटा विघ्नांतली तुवें ह्या आमच्या भावा भयणांक तुवें राखल्यात. तांच्या सगल्यांच्या जिविताच्या देण्या खातीर सायबा आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता. सगलीं बसुया. आनी हे वेळार सगल्या दिनवाशी मनान तींच बरेपणां आमच्या जिवितान फावो केल्ल्या पासत देवाक व्हडल्यान गीत गावून आमी फकत आर्गाचें दुलपद गावुया. हे वेळार तुजी नदर ह्या उंड्या रुपान आशिल्ल्या जेजूचेर आसूं दी. जायतीं जाणां ह्या मिसांत वांटो घेवंक आशेतालीं. जायतीं जाणां हो देवाक रूप पळोवंक आशेतालीं. हे भाग तांकां फावो जावंक ना. तरी आसतना आपल्या घरांत रावून तुका मेळूंक सायबा तीं आशेतात. हे वेळार आत्मीकतायेन त्याच जेजूक पळोवन तुजे हुस्के कोती ताच्या पांयशी दवर. तुजे प्रश्न घराब्यांतले जिवितांतले तेच देवाक सांग. कित्याक मातेवाच्या शुभ हवामानान तो अशें म्हणटा, तुमी मागात आनी तुमकां मेळटलें, तुमी सोदात आनी तें तुमकां गावतलें, तुमी दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. हे वेळार तुजे हुस्के कोती त्याच जेजूच्या पांयशी दवर.
साईबा, हे वेळार सगलीं भावा भयणां तुज्या सामकारान आसात. आपले हुस्के कोती ती तुका उबारतात. हो थोडो वेळ तुज्या पांयाशी ती बसून आसात. हें तांचें उचांबळ जाल्लें जिवीत तुज्यान शांती हाडूंक जाता. सगलीं तांचे प्रश्न, तांची चिंतना, तांची येवजण्यो तुज्या पांयाशी दवरता. हो थोडो वेळ तुजे सोरशीं सारला तो निराशी जावंक तांकां पुर्ती नाका सायबा. पूण तांचो भावार्थ जिवाळ जिवीत जावंक सायबा तांकां तुजो आदार दी. आपलो घराबो वाडोवंक, तो फुलोवंक आनी तो पोरजोडीत करूंक, आपलो भुरग्यांचो फुडार बरे दिशेन घालूंक आवय बापूय खेरीत वावुरतात. आपले हात पांय जोडयतात. हे वेळार सगल्या आवयांची जीण सायबा तुज्या पांयाशी ओंपता. जी मरून गेल्यांत, जी जिवी आसात, सगल्यांक तुज्या पांयाशी धरून सायबा भुरग्यांनी आपले आवय बापायच्या कोश्टान फोड दिवंक तुजे कुरपेन तांकां वाडोय. जी पिडयेत आसात, हातूनार आसात, तांकांय तुजी कुरपा दी. आपल्या जिवितान भुरगें बाळ आशेतात, तांकांय भुरग्याचें देणें फावो कर. थोड्यो घडयो गीस रावन तुजे प्रश्न, तुजे हुस्के कोती, तुजी दुकां त्याच जेजूक सांग. हे वेळार आमी सगलीं दिमी घालुया आनी आमचो आख्खोच कुटूंब, आमचें जिवीत मारये वरवीं त्याच जेजूक आमी संस्कारुया. आमच्या सगल्या गांवच्या फिरगोजकारांक सायबा तुज्या पांयाशी धरून आमी दर एके अडचणी पासत तुजे लागीं मागता. मागोया आमच्या गांवांत आशिल्ल्या सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत. हे वेळार तुज्या गोराब्यांत वो तुज्या शेजाऱ्याक वो तूं कोणाकूय वळखता तांचे पासत माग. सायबा ह्या सगल्या भुरग्यांक तुज्या आदीन करता. हीं भुरगीं कुरपेन वाडोवंक सगल्या दुयेंसांतलीं तांकां मेकळी कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. हे वेळार तुज्या मनांत ल्हान मागणें कर. सायबा जेजू, भुरग्यांचें देणें आशेतल्या आवयांकूय तुज्या हातीन घालता. मागुया सगल्या इस्कॉलांनी वेतेल्या भुरग्यां पासत. बाबा मोगडा, ह्या गांवांत आशिल्लीं दर एका इस्कॉलान वेतिल्लीं भुरगीं आमी तुका ओंपता. ह्या दिसांनी घरांत आसतना वेळाचो बरो फायदो करूंक, त्या वेळाचो बरो फायदो काडून आपले गूण वाडोवंक तुजे कुरपेन
फामिलीच्या एकवटान ती वाडूंक सायबा तुज्या आशिर्वादान ह्या भुरग्यांक भर. आवय बापायचे कोश्न जाणा जावंक तांकां गिन्यान दी सायबा. हे वेळार तुज्या भुरग्यां पासत माग. मागुया आमच्या गांवच्या तरणाट्यां पासत. कॉलेजींनी वेतात, काम करतात, बेकार आसात, वायट रस्त्यार सांपडल्यात सायबा सगल्या तरणाट्यांक तुज्या पांयशी दोत्ता. तरणाटी जिवीत ती आपली जियेतना चुकोन सायबा ती वायट रस्त्यार पावलां मारल्यात. तुजे मजतीन तुज्या आसऱ्या काल तांकां सांबाळ. तांणी उबारलेलें दर एक पावल सायबा तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे वेळार तरणाट्या पासत ल्हान मागणी कर. मागुया सगल्या आवय बापाय पासत. मोगळा जेजू आपलो घराबो वाडोवंक आनी तो चोडोवंक आवय बापूय जायतीं भारी वावुरतात. आपले घाम घडयतात सायबा. हे तांचे कोश्ट भुरग्यांनी जाणा जावन त्या कोश्टांक बरो फोल दिवंक आनी काजारी जिवीत सदांच विस्वासाच्या धाग्यार ती बांदून दिवंक आनी तांचे मदें अदीक मोग वाडूंक सायबा सगल्या आवय बापायक तुज्या पांयशी दोत्ता. हे वेळार घोव बायलांनी एकामेका पासत मागचें. भुरग्यांनी आपल्या आवयां पासत बापाय पासत मागचें. मागुया गांवांत आशिल्ल्या सगल्या जाणट्यां पासत जीं कोण हातूनार आसात तांचेय पासत आमी मागुया. मोगळा जेजू आमच्या घरांनी ह्या गांवांत आशिल्ल्या सगल्या जाणट्या आवय बापाय पासत आमी मागता. जाणटी पिराय असोकतायेन भरलेली पिराय. ही तेंची पिडयेंत असोकतायेन तूंच तांचो आदार जा सायबा. मागुया परदेसांनी भायल्या गांवांनी वावुरतेल्या सगल्या आमच्या गांवच्या भाव भयणां पासत. परदेसान आसतना सायबा नोदरे भायर तीं आमचे आसात. दुसऱ्या मनशाच्या बरोबर तीं जियेतात, वावर करतात. तांकां राख आनी सांबाळ. वायटा विघ्नांतलीं तांकां निवार. ह्या गांवांत जायत्या भासांचो वावर जाता. दर्याच्या पोटार वावुरतात, रस्त्यांचेर वावुरतात, हेर धंदो करतात. सायबा सगल्या ह्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचो वावर तुज्या आदीन आमी करता. जाणी आपल्या पासत माग म्हणलां, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, पिडयेंत आसात, दुयेंसांक सांपडल्यात सायबा सगल्यांक तुज्या हातीन घालता. तूं जावन आसा पिकोयणार. आमच्यो असोकतायो आमची पिडा तुज्या हातीन सोडटा. तूं जावन आसा दोतोरांचो दोतोर. हे वेळार तुजी पिडा देवाक सांग. आनी दर एकल्यान हें मागणें उसारचें. भोव पवित्र संस्कारान आशिल्ल्या जेजू आमी तुका नमस्कार करता. तूं आमचो जिविताचो धनी
म्हूण आमी मानून घेता. आमचे गोराबे, आमचें खासगी जिवीत, आमचीं भुरगीं बाळां आनी आमचो वावर तुका समर्पिता. आधुनीक समाजांत आमचें जिवीत घुस्पल्लें आसतना सगल्या वायटा विघ्नांतलीं दुयेंसांतलीं आमकां राखून बाळगून सांबाळ. तुजो मोग आमच्या गोराब्यान सदांच वाडूंक सायबा तुजे मजतीन आमकां आदार दी. आमच्या गोराब्यान आमच्या जिवितान शांती सवस्काय फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचीं भुरगीं बाळां, आमचो वावर धंदो, आमचीं दुयेंसां, आमचे कोश त्रास तुका अर्पिता बापा. आमकां राखून बाळगून आनी तुज्या आसऱ्याकाल सांबाळ म्हणून आमी विनयता. मारिया माय, क्रिस्तांवांची आलाशिरीण तूं. आमचें घोर, आमचें जिवीत तुज्या आदीन करून तुज्या पुता लागीं सदांच विनंती करून आमकां माग. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हे वेळार तो जेजू तुका आनी म्हाका आपल्या जिवितान आनी आधुनीक ह्या पिडींतली सदांच मेकळी सांबाळूंक तुका आनी म्हाका आदार दिता. तो त्याच जेजूक आमी मान बागोवन ताचोच आशिर्वाद घेतना आमी सगलीं बारोबर गीत गावया. गायनाच्या चेल्यार W14 म्हज्या आदाराक पाव. आमी पयलो आनी दुसरो वेस म्हणटल्या. जिवितांतले वादोळ मारता, वादोळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दर्यान व्हडे आमकां धरता, तसो हे संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कश्टो म्हजेर येता, म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. कोण म्हजेर लढाई मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. आमी सगलीं मान बागोवया. हाचे फाटल्यान मीस आशिल्ल्या कारणान आमी मिसाचेर तुमकां आशिर्वाद दितल्या.
मोगाळ भुरग्यानो आनी आवय बापायनो, आयज आमी सोगलीं खुशाल. आमचे सोर्गीचे आवयचो जल्म दीस समोर उमूंक आमकां उगली दादोसकाय भोगता. मारिया आमची सोर्गीची माय आमकां आपल्या पुताच्या देण्यांनी आनी कुरपेन बोत्ता. तिका आमचो मोग कोत्ता. आधुनीक समाजाचे पिडेन आमी बोली जायना जावंक आमकां ती राखता. सगल्या वायटांतली आनी ताळण्यांतली आमी पयस आसचे खातीर देवचाराचे कोडे आमचे पासत झुजता. हें सगलें तिचें बरेंपण आमी मानून घेवया आनी तिच्या पांयाशी आपुरबायेन शिवरावया. हे पिडेक लागून दर एका समुदायाच्या नांवान एक आवय प्रतिनिधी कशी आयच्या सेवा धर्मान वांटो घेतली. तरी हें मनान दवरून तिका आमचो नमान करुया आनी आमी सगलीं उबी रावून गीत गावुया. सर्वेस्पराच्या मंदिरान अंक 829 पान 15. आयज सर्वेस्पराच्या मंदिरान आनंदान भितर सरुया. दीस हो आयचो आमचे परबेचो नवें गीत रचून गावुया. सूर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया. खुशीन भरून आमची काळजां देवाक पुर्वीक महिमा निरंतरी दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आयज देवान आमकां दिल्या दिसा मागी मोदाक वार मारीच्या. येवन मिसाचो खतखत्यान करू चलुया वेदी मुखार. एकालीस मोनाची जाव सगली देवाचे आठुया उपकार. उंदूर पापाक आनी भुता आनी पवित्र आत्म्या सदांच आसना आसना. हालेलुया, 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगाल आवय बापायनो आनी आपुरबायेच्या भुरग्यानो, एके खेरीत भाशेन आयच्या दिसा आमच्या मोगाळ आवयांचो दीस आमी समोर उबूंक उमेदीन आनी खुशालकायेन हांगा एकठांय जाल्या. तेच पोरी आमी आमचे सोर्गींचे आवयचो आंकवार मारयेचो जल्माचो दीस पाळटाव. मारिया जेजूची आवय,
आनी जेजू वरवीं आमची आवय. तर खुशालकायेन हे समोरोमणेन वांटो घेवंक आमी हो विशय नियाळुया. मारया भाशेन देवाची वाट चलुया, स्वताक गोवाय दिवया. मारेन आपल्या जिवितान सर्व निर्मळकायेच्या गुणांनी भरून देवाच्या उपदेशा उदेशी भावार्थान, मागण्यान आनी सेवेत साकरेन सुबां जिविताचो फळ भोगलो. आज ती आमकांय जेजूच्या एकवटान रावन आपल्या शेगुणा वरवीं आमचे बरे वागणुकींतल्यान संस्कारलेली पवित्र सोबा जावंक आपयता. हेंच देणें ह्या मिसांत आमकां मागतना आमच्या आवयांचें बरेपण, तांचे कोश्ट, मोग आनी आपुरबाय ह्या मिसान बापाक उबारुया. आनी हे सगळे मनान दवरून आमच्या आवयांक काळजान बाळगून हे भेटेंत आमी वांटो घेतना जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी सर्गीच्या आवयक तशेंच आमच्या संवसारी आवयांक घोडे फावो तो मान दिवंक ना. थोड्या वेळार खालती खायन तेच देवाचें बोगसणें आमी मागुया. आवय आपल्या कुटुंबा सोवें सदांच आयतें मन दाखयता. जें कितें आपणा लागीं आसा तें कुटुंबाच्या बरेपणा पासत भेटयता. एके भाशेन आपणाकूच रिती कोत्ता. सेवा. माय, तूं आमची कितली आपुरबाय कोत्ताय. आमकां बरें रुचीचें जेवण रांदताय, आमचे म्हेळे कपडे धुताय आनी आमकां फावो तें तूं दिताय. ही तुजी सेवा आमी वळखूंक घेवंक चुकल्या. माय, आमी देवाच्या मोगाची आनी बिराची जावंक आनी आमचो भावाट वाडोवंक मागण्यांक तूं आमकां एकठांयताय. ही तुजी आत्मीक जबाबदारी आमचे थंय आमी वळखूंक ना. आमकां बोगोस. बोगसोणें. माय, आमी जायते फावट तुजे लागीं तापोन उलयता. आमकां आमचेंच करूंक मेळना तेन्ना आमी तुजेर तिडल्या, रागार जाल्या. पूण हें आमी सगळें विसरताय. ही तुजी दोयाळाय आमी वळखूंक ना. आमकां बोगोस. माय, आमी पिडेन पडलीं म्हणटच तूं कितली आबालार जाताय. आमकां दोतोराक दाखोवन आनी वेळार वखद दिवन आमचो सांबाळ कोत्ताय. हो तुजो मोग आनी हुस्को आमी मानून घेवंक ना. आमकां बोगोस. बोरी देख. माय, आमी बोरी भुरगीं जावचे पासत तूं आमची निगा घेताय. आमी दुसऱ्यांक वायट केलेलें आनी उलयल्लें तुका नाका म्हूण पयलींच जावन तूं आमकां शिडकायताय. हें तुजें बरेंपण आमी वळखून घेवंक ना. आमकां बोगोस. मोगाल जेजू, असलेच वायट आमचे दर एकल्याच्या कुटुंबांत वचता. हे वायट आमच्या कुटुंबांत भितर सरूंक आमीच आवय बापूय, भुरगीं आनी हेर घरची गुण्यावकार ह्यो आमच्यो चुकी वळखून घेतना आमी तुजें बोगसणें मागता.
स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोत्वेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासता तुझ्या दूर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप खाताय आमची काकलूत तू बापाच्या उस्यान बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया आयज सगळ्या आवयां खातीर आमी मागता सगळ्या आवयांचेर खेरीत आशिर्वाद पडूं आमचे सपून गेल्ले आवय आसात तांकां सासणाचें सूख मेळूंक आनी आमचे जिवे आसात ते सगळ्या आवयांक भलायकी बरेपण करपा फावो जावंक देवाक दिन वाचून रयता सुनीता बाय सियर आनी शनया तांचे खातीर हे भेटेंत आमी मागता स्वर्गीच्या बाबा आमच्या सोडवणदारा मनशा सैम दिवचे खातीर ओगणीत जाणवायन आनी मोगान बागंत आंकवार मारीक तुवें जल्माक हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमता तुवें वेचून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुळामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो ताचो ओरोंब न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो उपरांत तांच्या भावा भयणींचो एक उरलेलो जमो इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी
आपल्या हिंडाक सोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमांचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे भाशेन गायन करून जातलो. उद्गाराक सगळीं आमी उबी रावया. Jesus sotani rosto tu, sotacia rozmiaram kaga. Alleluja, 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 alleluja. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुर्या. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे सादींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस चालोली मेळ्ळी. तिच्या पोतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडूंक दिवचें केलें, कित्याक तो एक धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सोंबवला.
ती एका पुताक जोल्म दितोली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सोर्वेस्परान बाकणारो वरवीं अशें सांगलें. पळयात, एक आंकवार चोली गोरबेस जाली आनी तिका पुताक जोल्म दितोली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचें मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणीत तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबनो, आयज पवित्र सभा मारयेच्या जल्माची परब समारंभता. आनी परबी गोंयांत सुरवात जाल्ले परंपरे प्रमाणे मोंत सायबिणीची परब अशें आमी वळखून घेता. भयणी बाबनो, मोंत म्हणजे माउंटन ओ दोंगूर. आनी दोंगूर जावन आसा एक खुणा. इट्स अ सिंबल ऑफ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड. दोंगूर जावन आसा एक खुणा देवाच्या आसण्याची. तेच बरोबर दोंगूर एक खुणा इज अ सिंबल ऑफ आवर स्ट्रेंथ इन आवर विकनेस. आमकां आमच्या सोगतायन एक घोटायची ही खुणा. आनी भयणी बाबनो, जर आमी दोंगराचे सायबीण ओ मोंत सायबीण करून ही आमकां एक किरीत खुणा. आनी खुणाक शिकाय ज सिंबल ऑफ रेफ्यूज. आमी हे सायबिणीक एके भाशेन शरणां येवची आमकां एक खुणा. हे सायबिणीक आमी सायबिणीची आमी शरणां येता कित्याक ती आमकां सगल्यांक एके भाशेन सांबाळटा. सगल्या वादळ मोडांतली, सगल्या संकश्टांतली, सगल्या पिडे शिडेंतली आमकां एके भाशेन ही सायबीण एके भाशेन सांबाळटा. आनी आतां भोव करून ह्या पॅन्डमिकाच्या पिडेच्या काळांत आमी आसा. ही पिड्या संवसारभर एका सल्ल्या ह्या पिडेंत आमी आयज खेरीतपणी हे मारयेच्या शरणाक हाडले. आमकां ह्या बरेपणांत सांबाळूंक एक भाशेन मागता. भयणी बाबनो, मारयेचो जुल्म आमच्यानी म्हणूं येता. मारयेचो जुल्म एका पवित्रतायेच्या दोंगराचो. कित्याक ताचे वरवीं आमकां ह्या तेचे वरवीं आमकां हो सोडवंडार फावो जातलो. आयचे सकाळचें प्रार्थन तातूंत एक प्रतिगान आमकां अशें सांगता, अशें उद्गारता. Your birth, O Virgin, Mother of God, announced joy to the whole world. For from you has risen the Son of Justice, Christ our God. He released us from the ancient curse and made us blessed. He destroyed death and gave us eternal life. तुझं जुल्म मारये, देवाचे माये संवसाराक कुशालकाय परगट्टा. कित्याक तुजे सान ओ सुर्या नितीचो उदेलो जेजू क्रिस्त आमचो देव. ताणें आमचेर जो आदलो शिराप आसलो तो काडून उडयलो आनी आमकां एक भाशेन पवित्रतायेन वाडयली. ताणें मरण सोंपयलें आनी आमकां सासणीक जिविताक उबारली. भयणी बाबनो, मारयेचो जुल्म एके भाशेन आमच्यांनी म्हणूं येता.
देवाचो प्लान आमकां उक्तो करपाची एक वाट. तिचो जुल्म न्हयच फकत ह्या संवसारान पूण तिचो जुल्म स्वर्गारूय. कित्याक उपरांत देव तिका तिच्या कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार उबारून व्हरतलो. भणी भावनो, आयची वाचपाय आमकां एके भाशेन हेंच उगडापी करून दाखयता. आयच्या वाचपांतल्यान हेंच आमी आयकत हांव. मारीचो जुल्म वो मारीचें देणें जेचे वरवीं आमकां देवाच्या पुताचें देणें आमकां फावो जालें. भगन पावलो एफेसकारांक बरोवन 5व्या स्वरान पयले वळीन अशें म्हणटा, तुमी देवाच्या अपुरबायचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात. तुमी ताचे भाशेन मोगान चलात. फुडें 8वे वळीन तोच म्हणटलो, एका काळान तुमी काळोखांत आसल्यात पूण सुम्याच्या एकवटांत तुमी उजवाडाक पावल्यात. तर उजवाडाच्या भुरग्याची वाट चलात. पण भावनो, मोगाची आनी उजवाडाची वाट चलूंक मारिया माय आमकां एक नामणीक आवय. आयज थोडेशेच गूण ह्या आवयचे एके भाशेन आमी नियाळुया. पळय सुवातेर आमी पळयता मारिया उस्क्यान भरलेली आवय. जेजूच्या जिधान भुरगेपणान आमी पळयता जेन्ना देवदूतान ताका सांगलें तूं सोडून इजिप्तान पळून वचचें. आपल्या घरकारा जुजे सांगाता मारिया एके भाशेन जेजू खातीर या तातूं पळून इजिप्तान ते एके भाशेन एकवटान चलून थंयसर वेता. परबे समयर जेन्ना जेजू वाटेर परत येताना फाटीं उत्ता, मारिया सगल्या उस्क्यान भरून ती वाट परत चलून थंयसर वय. घोडे अशिक्षीत ओ शिकनासलेल्या जायत, आमच्या आवय घोडे शिकप ना जायत पूण देवीक जाणवायेन ती भरलेल्यो. घोडी जायत आमच्या आवय गरीब पूण तांच्या जिवितान उस्क्यान आनी मोगान ती भरपूर गिरेस्त. जायत घोडे आमच्या आवय कुडी नवसोक पूण भयणी भावनो, ह्या आवय 9 म्हयने आपल्या भुरग्याक कुसव्यान सांबाळूंक आनी ताका फावो ते परी वयर काडूंक जाय वाडून ह्या आवय सदांच उखंड. भयणी भावनो, जायते फावटी घोडे आमी आमच्या आवयांक घोडे नाकारल्या जायत. घोडे तांकां जायते फावटी आमी दुखयल्या जायत. पूण आवय सदांच पासियेंसाची आनीक बोगसण्याची. तिच्या कडसून हे सगूण एके भाशेन व्हांवून येता. भयणी भावनो, आमच्या आवय कडेन व्हड व्हड गूण ना जायत पूण भुरग्यांक गुण्या देण्यांनी वाडोवंक ती सदांच पयली. आवयचें वतीपण एके भाशेन आमच्या जिवितान भोव मोलाचें. भयणी भावनो, आमी जेजूच्या जिवितान पळयता जेजून आपल्या आवयक सदांच मान दिलो. जेजून सदांच आपल्या आवयक एके भाशेन उस्त दवरली. आनी तेन्ना कुस्सा देखून उमकळटना हे निमण्यो घडयो एके भाशेन तो अनुभवतना ह्या वेळार देखून आपल्या आवयक बरेपण ठावून येता. आनी हे पासत आपल्या मोगाच्या शिसा जुवां आदीन ताका कोत्ता, कस्तरे हो तुजो पूत, ही तुजी आवय. आपल्या मोगाच्या शिसाच्या आदीन ह्यो तरेक हे आपल्या आवयक एके भाशेन तो दिता. आमचें कितें काय भयणी बाबानो, त्या दिसा खंय एका इस्कॉलांत टिचरीन भुरग्यांक आवया वयर एक एस बरोवंक सांगलें, एक लेख बरोवंक सांगलो, लायक समथींग अबावट युअर मदर्स. आनी भुरग्यांनी खंय सगळीं भुरगीं जायते एके भाशेन व्हड व्हड तांणी जायते कडेन तांणी आपल्या आवय विशीं बरयलें. जायत्यांनी खंय व्हडले व्हडले आर्टिकल हे भाशेन उतरांनी बरोवन काडलीं. पूण तातूंतलें एक भुरगें ताणें खंय भोव थोडेंच बरयलें पूण ह्या टिचरीक तें भोव आवडलें. आनी सगळ्या वचेर एके भाशेन ह्या भुरग्याक खंय ताणें शाबासकी दिली. आनी कितें बरयल्लें काय ह्या भुरग्यान खंय फकत थोडींच उतरां ताणें बरयल्लीं. माय मदर इज माय मदर
like her there is no other. My mother is my mother, like her there is no other. सगळे आपल्या आवयचे महत्व, आपल्या आवय आपल्या जिवितान कितली मोलाची हे थोड्याच उतरांतल्यान एक भाशेन हे भुरगें दाखोळ करता. पण बाबनो, आयज आमच्या मायमारीचो 2 दीस आमी समारंभाना आनी खेरीतपणी आमच्या आवयांचो आमी उडगास करतना तांचे त्याग वळखून आमी आमच्या जिवितांतल्यान तांचे सवें हुस्को दाखोवपी जावया. तांचे सवें आमचो हुस्को दाखोवया. दुसरे सुवातेर आमी आमच्या जिवितान ताणें जें आमकां शिकयलां, आमकां बरी वाट दाखयल्या, ही बरी वाट आमच्या जिवितान आमी चलपी जावया. सगल्या कडेन संवसार कडेन आमकां जाय एक वाट दाखयता. आमच्या घरांत जी आमकां आवयन आमकां ही बरी वाट शिकयल्या, हे वाटेन आमी चलूंक एक भाशेन वावरुया. आनीक तिसऱ्यो सुवातेर आमच्या आवयच्या तांच्या कोश्टांनी गरजांनी आमी तांचे आदार जावंक वावरुया. पूण बाबानो, मारिया आमकां एक नामनो. मारे भाशेन देवाची वाट आमी चलूंक हें करून आमच्या जिवितांतल्यान रोवन आमच्या आवयांक फावो तो मान आमी दिवया. आयज होच जेजू जाणें आपल्या आवयक हो खरो मान दिलो, तोच जेजू ह्या आल्तारार हाजीर जाला. ह्या जेजून आमच्या जिवितान ताची देख घेवन आमी आमच्या आवयांक फावो तो मान दिवंक आनी वरवीं ह्या आवयचो जल्म आयज समारंभाना आमच्या आवयांक फावो तो मान दिवन बरेपण दारूंक आमी वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक खेरीत करपा फाव जावंक हे भेटेंत मागुया. ह्या वेळार आमच्यो सणकल्याच्यो खेरीत गरजो आमच्या काळजा मनाचे आवंडे त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोल्यांत वावुरतना मारयेच्या बावाताची देख आपल्या जिवितान आपणावंक बावाताचे ओखोण खांबेळसांक आनी तोच बावाट पोरजीक दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचो दीस कारबार चलयतल्यांनी देशाचो कारबार चलोवंक घडून हाडलेले नेम कायदे जे आसात तांचो उजवाड घेवन पोरजीचे खरे स्वतंत्राये पासत ते वावरूंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. मारिया आमच्या दोर एकल्या गोराब्याची आस्कारीण, तर आमच्या गोराब्यांत येतेल्या सगळ्या आडखोलींत आनी कोश्टांक तिच्या तेरसाच्या मागण्या वरवीं बावातान आनी सोंसणिकायेन फुडो करूंक आनी तिचो आलाशिरो दोर एकल्याच्या गोराब्याक मेलूंक तिचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. जायत्या भुरग्यांक तांच्यो आवयो आसून तांकां आवयचो मोग मेलो ना. थोड्यांच्यो आवयो मरून भुरगीं वाटसूड जाल्यात. असल्या भुरग्यां सोवें आमी मोयपास
हुस्को दाखोव आनी भुरग्यांनी आपल्याची आवय एक देवाच्या मोगाचे देणे म्हूण वळखून घेवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोधवार बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुझे उदारपणाने आमची सोनेकल्याची मागणी तूं आयक तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर आमकांच बापाक भेटयतना आमी गीत गावया. आसा जेसू अंक C4 पान 29. आमची पातकां दूर काडून निर्मळ करचा तुका भेटून देवा आनी मनशा मदें संधान करून शांती करून. आसा जेसू तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. आसा जेसू तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. उलटी तुका आसती तोंडार वावराचो काम तुका भेटो. संसार सगळो उबार करून तुजे मुखार बापा पावू. आसा जेसू तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. आसा जेसू तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. म्हज्या भयणी बाबूनय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा खातीर तूं अजाप मन म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो भगवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उडगास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कोनवाळे आमी वाकणटा. शेकांचे एक प्रेतुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमीत हा. सोरकाळी मनशा दाय कितली अप्रमीत तुजी दोयाळाय तुज्या ल्हानवीक चाकोनीचेर. आनी असो सडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकणटा स्वर्गार. तांचे वाकणणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या भोयमोमा उसर्गी तुका जोय जोय उसर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय जोय ताका जोय जोय उसर्गी तुका जोय जोय उसर्गी तुका जोय जोय. बापा कळस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपले हेच कोशेन कोस्ट मरण सुखवेचे हादीन ताणें उडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि ही मुले ओहो तुम्ही सोमेस गियात आणि ही खाया ही मोची ही कूड तुमचे पासोत समोर पोहोची Te bonzados tane kahals घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि ही मुले तुम्ही समेस घेयात आणि आतले पिया ही मोच्या रगताची ही खास नव्यानी सासनीक कराराचे हे रोगो पातकाचे हे बक्षणे मेळच्याक तुमचे हे पासोत आणि सोमेस मनशा पासोत ते वारो होले हे मोच्या उगडासा कोहरा Bhavataco good purgo to you. Somia Jesu ami wawun dokata ami ekal sweetle pieta Titles pati tu hoy bawani sur ami tuche moron purgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता आनी जिविताचो डो आनी सोडवणीचे काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टा घुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता देवाक दिन वसन वरिदान बिडिता तुनिथा बायसियन अंचनया तांचे तुजो आशिर्वाद घाल सगळ्या आमच्या आवयांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी खेरीतपणी आयज प्रतिनिधी कशी आयल्यान ह्या सगळ्या आवयांक तुज्या खेरीत आशिर्वादान भर आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन झुजे तिच्या पोथी बागेन झुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवाचो बागन धातन बागन दोर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्त्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व दोरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमकां जवणेकल्याक त्याच देवाचो आदार मागून आनी आमी आमच्या आवयांक किरीत मान दितेली जावंक त्याच देवाची कृपा रावून जेजून शिकयलें प्रार्थोन बराबर आमी म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी रासवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हास्या मुखामळान शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे वाखाटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे वाखाटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उंड्या सोऱ्यान आसलोल्या जेजूक आमच्या काळजान घेतना ताकाच आमच्या जिविताचो मास करूंक आमी गीत गावया. कालीज मोचें तूं कॉन्ट्रॅक्टा अंक D24 पान 60. Moche tu entrega Jesu casat moja Calis moche tu entrega Jesu casat moja
आशोन तुका शिवूंक रावता बागोय आशा तारका मोच्या आशोन तुका शिवूंक रावता बागोय आशा तारका मोच्या आत्मा म्हजो दुख्तान येता ये जेजू ये आत्म्यान मोच्या आत्मा म्हजो दुख्तान येता ये जेजू ये आत्म्यान मोच्या जिवाक मोच्या भुगतान लागता ये जेजू जिवाक मोच्या जिवाक मोच्या भुगतान लागता ये जेजू जिवाक मोच्या म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली बागेन दांकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरवांचो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तुज्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अंतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांच जिवंक समेत मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोंत सायबिणीची देवस्थां आनी भोगती तुमच्या काळजान आनी गोराब्याच्या जिवितान व्हडा प्रमाणान आसा हाची आमी तुस्त करता. ती आमकां सगल्यांक तिच्या पुताचे खाळ बाळगून सांबाळटा हाचो आमकां अभिमान भोगता. हे मनान धरून सगल्यांक तुमकां खेरीत भाशेन
आमच्या मोर्जेच्या फिरगोसकारांक म्हज्या दियाकनाच्या आनी गांवांत आसलेल्या माद्र भयणीच्या नांवान मोंत सायबिणीची परब आमी तुमकां आवडयता. तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां राखूं. दर दिसा नोवेनाचे आनी फेस्ताचे मीस तुमचे मेरेन पावूंक आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार करतल्या बाब जोवेल आनी मानुएल हांचे आमी आभारी. एस्ता मास्कारेनीस आनी देव संदेशकान टेरेसा हांच्या हाताखाल क्रिस्म घेवची आसात त्या भुरग्यांनी आनी देव संदेशकारांनी तशेंच आयज हे फेस्ता परबेक आवयांनी आपल्या मधुर थाळ्यान सेवाधर्माची भक्ती वाडयल्ल्या पासत तुमकां आमी दिनबासता. दर दिसाक नोवेनाक आनी आयज फोटोग्राफी आनी ल्हान मांडावळीचे व्हिडिओ करतल्या बाय आसिफा बाब रिकार्डो हांकां आमचे दिनवास. दर नोवेनाक आनी फेस्ताक ल्हान म्हायती तुमच्या भक्तीपणे वाडोवंक तयार करपाक आदार दिला बाय मेलिसा, अनिथा, रेमंड, रोनाल्डो आनी रिकार्डो. हें करूंक जायते मेहनतींत वावुरल्यांत हांकां आमचे दिनवास. नोवेनाचो तेर्स अर्थ आमची देव संदेशकारां एकपतीन आनीक एकवटान सदांच आनी आयज फेस्ताक आपलो सहकार आनी आपलो आदार दिला तांचे आमी आभारी. खेरीत भाशेन अदीक लागशिल्ल्यान वावुरतल्या क्रिस्माच्या देव संदेशकारां बाय जोआनिथा, मेलिसा आनी स्टेसी हांचे आमी दिनवाशी. क्रिस्माच्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायचे आमी आभारी. तुमच्या भुरग्यांनी बरे तरेन सेवाधर्मांत वांटो घेतलो. हीं भुरगीं सदांच देवाचे कृपेन वाड म्हूण आमची मागणी. आल्तार न्हेसूंक आनी हेर सेवाधर्माच्यो वस्तू नेटान घालूंक उदार मनान वावर करतल्या आमच्या गांवच्या माद्र भयणांक आमी तुमचे आभारी. नाझरेथ आनी नाथालीन, आसुसेना मास्कारेन्स, जोझफ फेर्नांडीस, जिजस आनी मायूर हांणी आपलो ल्हान व्हड आदार दिला तांकां आमचे दिनवास. दर दिसा पोट तिडकेन मौन लावन दर दिसा मिसा पयलीं सॅनिटायज करूंक आदार करतले आमचे बाय लुड्स हाका आमचे व्हड दिनवास. ताचे आमी व्हड आभारी. तशेंच ताका आदार दितले केन्नाय गंगा आनी रिथा तांकांय आमी दिनवास. बाब डॉमिनिक, प्रेस्टन, रिकार्डो, एन्सन, प्रेस्टन, जुजू, बाय आशिला, एबिगेल, आसिफा ही आवुरल्यांत तांकां आनी तांच्या आवय बापायक आमी खेरीतपणी दिनवासता. इगोजे सवें तुमी बरें मौन आमकां दाखयलें देखून तुमचे आमी आभारी. मोंत सायबिणीचे नांवान आमी देव संदेशकाराच्या आदारान आमी 3 स्पर्धा केल्यो. तुमच्या भुरग्यांक तुमी उमेद दिवन जायत्यांनी हातूंत वांटो घेतलेलो देखून आमी खुशाल. हांचो निकाल आमी फुडल्या आयताराक करतले. सांत रॉकीच्या फेस्ताचे निमतान आमी मागण्याची स्पर्धा केल्ली. पेस्त पिडा संवसाराची
मोजत सांत रोकेची हातूंत जायत्यांनी वांटो घेतलो. बरें वो वायट, ल्हान वो व्हडलें असलें कांयच अर्थ ना. मागणें तें काळजांतान उपजता. ह्या स्पर्धेंत भाशेन भाग घेतल्यांक सगल्यांक आमी परबी दिता. ह्या स्पर्धेंत 2 कॅटेगरी आसल्यो. पयले कॅटेगरीन इनाम जोडपी आयल्यात. पयले सुवातेर जॉयस फेर्नांडीस, दुसरे सुवातेर जोना फेर्नांडीस आनी तिसरे सुवातेर गिसल द सिल्वा. दुसरी कॅटेगरी इनाम मेळ्ळ्यांत. पयलो इनाम जोकीम फेर्नांडीस, दुसरो इनाम जोएल फेर्नांडीस आनी तिसरो इनाम लायनल फेर्नांडीस. ह्या कॉम्पिटिशनान जज करूंक आमकां किरीत आदार दिला डिकन जोफिल डायस आनी दोग नवे पाद्री हांणी. हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज केक आमकां भेटयल्या सुइसल आनीक चोणे भेटयल्यात भयण फातिमा आनी तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताचे निमतीन ह्या पुर्बे आवयच्या दिसाचे निमतीन थोडे व्हिडियोज तयार केल्यात. सायांनी तातूंत आदार केला. किरीतपणी लागशिल्ले आदार केला भाव मानुएल आनी रोनाल्डो हांकां आमी किरीत दिनवासता. हे व्हिडियोज तुमी पळोवचे. आतां सोगले उपरांत 7 वरांचेर ते रिलीज जातले युट्यूबाचेर. ते तिनूय व्हिडियो तुमकां पळोवंक मेळटले, ते तुमी पळोवचे. आमचे दिनवास आमच्या PBC वांगड्यांक तांचे लागीं लागले आनी उदार मनान तांणी एके भाशेन ह्या समुदायाचे आवयो वेंचून काडून आमकां पाठयल्यो. ते पासत तुमचे दिनवास. तेच बरोबर आयज आजीज जाल्ल्या ह्या सगल्या आवयांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां लायट्स भेटयल्यात. एलिसन डेको, ताका लायट्स आनी डेको आमकां दिला. एलिसन ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्यांनी विसरूंक जायना ह्या सगल्या आमच्या तरणाट्यांक. किरीत आमी तांचे आभारी आनी दिनवाशी. वेळ पळयनासतना केदेय वेळार आनी खंयचेय गरजेक आदाराक पावून जायतो सहकार तांणी दिलो. आनी एके भाशेन हे नोवेना अर्थाभरीत करूंक आनी अदीक करून देखो आमकां बरे भाशेन मांडवलीन हाडूंक आनी ह्या सगल्या जायत्या वाटांनी हांगा थंय सगळे जे बारीकसाणेन पळोवन काडूंक आनीक सगलो आपलो सहकार आदार दिला. ह्या सगल्या आमच्या तरणाट्यांक आमी दिनवासता. डॉमिनीक, एन्सन, लेस्टर, ब्रँडन, एलिसन, विल्सन, जॉन, वालेन्सियो, प्रेस्टन, जोसेफ जुजू, जोशुआ, ग्लॅडविन, एल्डायर, रिकार्डो, वेलरॉय, ग्लेन, ॲशलिया, एबिगेल, रोशन, डेलिना, मलिशा, अल्विना, रिचा, जस्विता, आसिफा, विर्जिनिया, सेन्सिया, पॉलिन. खेरीतपणी ह्या सगल्या भुरग्यांच्या तरणाट्याच्या आवय बापायकूय आमी दिनवासता. तुमच्या बरेपणान आनी उदारपण ह्या तुमच्या भुरग्यां वरवीं आमकां दाखोवन केल्ल्या पासत आनीक तांकां ह्या वावरांत उदारपणान तुमी पाठयल्ल्या पासत देवान तुमचेर जोण एकल्याचेर आनी ह्या आवय बापायचेर किरीत आशिर्वाद घालूं.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उरूपकार मारी माय भाशेन देवाची वाट स्वतान जिवंक गाराव येतना आमी गीत गावया. नोमान नोमान मारी अंक T37 पान 219.